Joshua chapter 19. Simeonachem Kull. दुसरी सोत तांच्या घराण्याप्रमाणे सिमेयोनाच्या पुतांक पडली. तांचें दायज जुड्याच्या दायजा मोदें आसलें. तांचें दायज कशें तांकां हीं शारां मेळ्ळीं. बिरशिबा, शेमा, मोलादा, हजार शुआल, बाला, आजेम, एतोलाद, बेथुल, हॉर्मा, जिकलाग, बेथामार्काबोत, हजार सुसा, बेत लबाओत आनी शारुहेम. सगळीं मेळून 13 शारां आनी तांचे गांव. आयन, रेमोन, एतर आनी आशान सगळीं मेळून 4 शारां आनी तांचे गांव. तशेंच बालात बीर, मुनगे, रामात नेजेब पोरयान ह्या शारां भोंवतणी आसलोले गांव. हें घराण्या प्रमाणे सिमेयोनाच्या पुताचें दायज जालें. जेबुलूनाचें कुल. तिसरी सोट घराण्या प्रमाणे जेबुलूनाच्या पुतांक पडली. सारी तांच्या दायजाची शीम जाली. तांची शीम ओस्तोमते वाटेन माराला गेली आनी दाबास्तेत पावली आनी जोखन्या नदीशीं गेली. सारी थावन उदेंती वाटेन किसलोत ताबोरांत घुंवली आनी दाबेरांतल्यान जाफिया वयर चडली. थंय थावन उदेंती वाटेन गिता हेफेर आनी इथाक काजीन पावली आनी रेमोन मेथोरांतल्यान भायर सरून निया थारली. उत्तरे वाटेन हानानथनांत घुंवून जिफाहेलाच्या फालक्यांत सोंपली. काटात, नाहाला, शिमरोन, इदाला आनी बेथलेहेम धरून सगळीं मेळून 12 शारां आनी तांचे गांव. हें जावन आसलें तांच्या घराण्या प्रमाणे जेबुलूनाच्या पुतांचें दायज. इजाकाराचें कुल. चवथी सोत तांच्या घराण्या प्रमाणे इजाकाराच्या पुतांक पडली. तांची म्हणल्यार जेजरील, केसुलोत आनी शोणे. हाफाराय, शियोन, अनाहारात, राबीत, किशियोन, एबेज, रेमेत, एनगानीम, एनहादा, बेत पाजेज, तशेंच शीम, ताबोर, शाहाजिमा आनी बेतशेमेश पावताली आनी जॉर्डनांत सोमताली. सगळीं मेळून 16 शारां आनी तांचे गांव आसले. हें जावन आसलें तांच्या घराण्या प्रमाणे इसाकाराच्या पुतांचें दायज. आशेराचें कुल. 5वी सोत तांच्या घराण्या प्रमाणे आशेराच्या पुतांक पडली. तांची शीम म्हणल्यार हेल्का, हाली, बेटेन, आक्षाफ, अलामेलेक, आमाद, मिशायल, उदेंती वाटेन कार्मेल आनी शिहोर-लिनात. ओस्तोमते वाटेन बेथादागोन, जेबुलोन आनी जिफ्ताहेल फालकेम. उत्तरे वाटेन बेथेमेक, निएल, काबूल, हेब्रोन, रेहोब, हामोन, काना आनी व्हडलें सिदोन. उपरांत शीम, रामा आनी किल्ल्याच्या शारांत तिरांत पावली. थंय थावन होसा गेली आनी थंय थावन अकजिबांत सोंपली. उमा, आफेक आनी रेहोब धरून सगळीं मेळून 22 शारां आनी तांचे गांव. तांच्या शारां आनी गांवां सयत हें आसलें तांच्या घराण्या प्रमाणे आशेराच्या पुतांचें दायज. नाफ्तालीचें कुल. 6वी सोत तांच्या घराण्या प्रमाणे नाफ्तालीच्या पुतांक पडली. तांची शीम म्हणल्यार हेलेफ, आलोन थावन जानानी आनी आदामी, नेकेब, जेबेनील तें लाकूं पोरयान आनी ती जॉर्डनांत सोंपली. तशीच शीम ओस्तोमते वाटेन घुंवून
अजनोथाबोर गेली आनी हुक्कोकांतल्यान वचून दोखिनी वाटेन जुबुलूनाक पावली. ओस्तोमते वाटेन आशेराक पावली आनी उदेंती वाटेन जॉर्दनांत. कोट्टां बांदून हाडलोलीं शारां म्हणल्यार झिडी, झेर, हमात, राकात, किन्नेरेत, आदामा, रामा, हाजोर, केदेश, एद्रे, एनहाजोर, इरोन, मिगदालेल, होरेम, बेथानात आनी बेतशेमेश सगळीं मेलून 19 शारां आनी तांचे गांव. हें जावन आसलें तांच्या घराण्या पोरमणें नफ्ताली कुलाचें दायज. दानाचें कुल. 7वी सोत तांच्या घराण्या पोरमणें दानाच्या पुतांच्या कुलाक पडली. तांच्या दायजाची शीम म्हणल्यार जोरा, एश्टाओल, इर्शेमेश, शालाब्बिन, अजालोन, जेथला, एलोन, तिमनाथा, एक्रोन, एलतेके, जिबेतोन, बालात, जेहूद, बेनेबेराक आनी गात्रिमोन, me-jar-kon, राकोन आनी जाफो मुखावेली देग. दानितांचो वाठार खूब ल्हान आसलोल्यान तांणी लेशेमा आड झूज केलें. तलवारीन ताचेर आक्रमण करून तें आनी तातूंत आसलें तितलेंय आपल्या ताब्यांत केलें आनी तांच्या पुर्वजा दाना som-bhondhan लेशेमाक दान म्हूण नांव दवरलें. हें जावन आसलें शारां आनी तांच्या गांवां सयत तांच्या घराण्या पोरमणें दानाच्या कुलाचें दायज. शिमो घालून देसाचें दायज वांटून जातूच इस्रायेलकारांनी नूनाच्या पुता जोशुआक आपले मदेकोत दायज दिलें. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन तांणी ताका ताणें मागलोलें एफ्रायमाच्या दोंगरी वाठारांतल्यान शार तिमनाथ सेरा दिलें. ताणें हें शार बांदून हाडलें आनी थंय आपलें पेणे केलें. एलियाजार याजनिकान नूनाच्या पुता जोशुआन इस्रायलाच्या कुलाच्या वडिलांनी शिहोन सोट घालून सर्वेस्परा आनी देवाच्या दर्शना तोंबूच्या दारा मुखार वांटलोलें दायज हें. अशें तांणी देसाचें दायज वांटून सोंपयलें. देवाचें उतर हें.